Matthew chapter 7 verse 24 and 25. जो कोण मुजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो आवूर सडले, जड वारें वाडले आनी त्या घराक मारले, तरी ते कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. Numbers chapter 23 verse 19. फट मारूंक देव काय मुनीस न्हय, मोन बदलूंक तो मनशा साईं बसोय न्ही. जे कितें तो सांगता तो करता, जे कितें तो बसयता तें तो पाळटा. Jeremiah chapter 5 verse 14. देखून सरीसपर दळबराचो देव अशें म्हणटा की अशें उलयल्यान देखून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत उजो जायशीं करतलो आनी ही परजा लांकूड जायशीं करतलो आनी उजो तांकां ग्रास दितलो. John chapter 15 verse 7. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. John chapter 14 verse 14. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. Psalm chapter 1 verse 1 and 2. जो मनीस कोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसना, बगार सरीसपराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. Isaiah chapter 54 verse 17. तुजे विरोध वापरूंक केल्लें खंयचेच हातेर सुफळ जावचें ना, पूण तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब पोटकिरी म्हूण तूं रुजू करतली. हे सरीसपराच्या सेवकाचे सुभाग, म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. John chapter 15 verse 1, 2, 3 and 4. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो तो खातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवन बेंडता. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिफाद दोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. तुमी म्हजे ते एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकना. Psalm chapter 139. सरीसपरा तुवें म्हजी परिक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसता आनी केन्ना उरतां तें तूं जाणाय. पयससान म्हजी चिन्नां तुका कळीत आसात. हांव चलता की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो कणयो तुका कळीत आसात. म्हजे जिबेर उतार आजुनी ना तरी सरीसपरा ते सारके जाणाय.